हांव कपिल सरदेसाय, डायरेक्टर KDCL. आज जशें तुमी जाणा की आज आमगेली वालंकिनी बस जी आसा सर्वीस आयच्यान फालच्यान माडी सुरू जाता. माडी आनी पेस्त ह्या दोनूय कारणां लागून आमी 2 बसी आज धाडिल्ल्यो आसात. ह्यो बसी आतां सुट्टल्यो आनीक फाल्यां सांजच्यो 4:30-5 मेरेन थंय पावतल्यो. ताजे नंतर त्यो बसी 1-2 नोवेनां एटेंड करतल्यो आनी 2 दिसांनी मागीर त्यो दोनूय बसी परत्यो येतल्यो. त्याच भशेन 5 तारखेक फेस्ता दिसा आमचे हांगच्यान आनी एक बस येतली. सो हे दोनूय बसीचे जे आसा आमी सद्या आमगेले पॅसेंजर जे आसा फूल जाल्ले आहा आनीक जर डिमांड आसलो जाल्यार आमी हाजे फुडें आनी बस घेवपाचे आमी आमचे कॉर्पोरेशन विचार करतले. आनी हेजे जे कॉस्ट आसा जे सर्वीस कॉस्ट पर पर्सन ते कितले आसतले तेंचे? ते अप एंड डावन जवळ जवळ 6,000 सुमार आसा. ओके, म्हणजे आमी जातले नॉर्मल आमगेले म्हणजे लोकांच्या बजेटा प्रमाणे जे आसा त्या प्रमाणे आमी दवरला. म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली आनी आमकां दिसता की आमी गोंयची आमकां 2 कदंबा गव्हर्मेंटान गोवा सरकारान दिलेल्यो आसा फ्रॉम गोवा टू वेलंकनी वचपाक आनी हांव सगळ्यांचे आभारी आसा. आतां हे लोकांचे फ्रॉम म्हापसा टू पॅनजीम आनी फ्रॉम पॅनजीम टू मारगांव सोटिया ही बस वयता आमकां घेवन 2 बसी. तो सायबीण मांय कडेन मागोंक एक उत्तर जो तेणी मागलेलो आहा, कोणाची आगोणी आहा, कोणाक भेट दिवपाक वचोंक जाय, जायते भाशेचे सायबीण मांय कडेन मागपाचे आहा. ते वखदीन सगळो लोक आमी एकठांय जालोलो आहा आनी आमी वयता आतां आमकां पयलीं माडी मेवतली आनी मागीर आमी नोवेनां करतली. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवा सरकाराक. तेच भाशेन आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आमचे ड्रायव्हर्स, आमचे हे सगळे सावियो आमचो हे काडटा पळय तो आनी सगळे आमचे सगळी एकठांय जालेली आहा तांकां हांव सगळ्यांक सायबीणमांच्या नांवान सेफ जर्नी म्हणटा आनी सगळ्यांक तुमकां बरे भाशेन वचोन आमकां बरे भाशेन हाडपाक हांव मागता आनी सगळ्यांक तुमकां हॅपी गणेश बिकॉज टुडे इज गणेश डे ऑल्सो. आनी हांव सगळ्यांचे आभारी सहकाराचे गव्हर्मेंटाचे चड करून. देव बरें. आय एम एस्मेराल्डा आफोन्सो. आय एम फ्रॉम सायप्या कांदोली, वर्किंग इन रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज पॅनजीम एंड म्हापसा. तुम्ही पळयतात GNH.